कोविड दुयेंतान पुराय जगाक वेगेन घेतला जाल्यार शांतीनगर मुरगांवाच्या लोकांक डेंगी सतयता। मुरगांवान डेंगीचो प्रसार चड आशिल्ल्यान मलेरिया दुयेंत जायत म्हूण शांतीनगराचे लोक भियेल्यात। नगरपालिका फॉगींग करता, मात थळावे लोक तातूंत समाधानी ना। भलायकी खात्यान आनी नगरपालिकेन हांगा लक्ष घालून लोकांक दुयेंस जावचें न्ही म्हूण प्रयत्न करचे अशी मागणी लोक करतात। दिसान दीस डेंगूचे केस वाडीत आहा आनी हांगा डॉक्टर म्हणटा की तांकां NH1 NH2 जाला, पूण फॅक्ट इज तांकां डेंगू फ्रँकली स्पिकींग तांकां डेंगूच जाला आनी सो लोकांक कॉमन लोकांक कळना की NH1 NH2 कितें म्हणून तें। सो तांकां सारके भशेन सांगपा खातीर हांव मागता की म्युनिसिपालिटी ओ हेल्थ ऑथॉरिटी कोण आहा कन्सर्न पर्सन आहा तेणें हांगा येवचें, इन्स्पेक्शन घेवचें आनी लोकांक कितें तें सांगचें की कॅर कशें घेवपाचें म्हणून। पयलोच हांगा पावस ना, पावस जावच्या पयलींच हांगा लोकांक डेंगू केसीस जाता। हांगा 15 दीस जाले 8 ते 9 लोकांक डेंगू केसीस हांगा सापडलेले आसा। सो हांव मागता हेल्थ ऑथॉरिटी कडेन की येवपाचें, हांगा इन्स्पेक्शन करपाचो, तांकां सांगपाचें की कशें क्युअर जावं शकता, कशें आमी सेफ हँडल करूं शकता। आता सध्या तरी सगळ्या जाग्यार कोरोना चालू आसा, पण सध्या तर आमच्या वाड्यार डेंगूचो आउटब्रेक जाला आणि 1-2 केस न्हू ना म्हटल्यार 15 केसी जाला। तातूंत ती अरावंड 4 ते 5 आसा ती सारकी 2 वर्सांची सकयल्ली भुरगीं आहा। सो जेन्ना पयलींच 1-2 केसी येयली तेन्नाच म्युनिसिपालिटी आसूं या हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं तेंच्यांनी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपा जाय आसले, पूण तेंच्यांनी घेवंक ना। आतां हे 15 केसीचे आनी वाडत गेले जाल्यार कंट्रोल जावचें ना। म्हाका जोर येयल्लो, मागीर डॉक्टरान सांगलें की डेंगू जाला म्हणून आनी आतां आमच्या वाड्यार ऑलमोस्ट एक 10 ते 15 केसी जाल्या डेंगूची। हे हेल्थाचे लोक जे येता जे डेंगू जाले मागीरच येवन चॅक करता, मागीर तेन्नाच येवन ते धुंवर मारता। पयल्या येवन कोण काय चॅक काय करिना सारकें आनी इवन लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा चॅक करप, उदक बी खंय आसा तें चॅक करपाक। नगरपालिकेन डेंगीचो प्रसार जावचो न्ही म्हूण फॉगींग करप चालूच दवरलां अशें नगरसेवक यतीन कामुर्लेकारान सांगलां। इम्पॉर्टंट कारण म्हणजे ते आमची PWDची वॉटर सप्लाय जी आसलेली त्या एरियन ती ऑलमोस्ट 15-20 दीस सुमार तांकां एक ड्रॉप सुद्दां उदक येनासलें आनी ती पायपलायन एक कडेन बॉटल कितें तरी भितर ते जॉयंटान व्हरून ती ब्लॉक जालेली। सो 15 दीस उदक नासलेल्या कारणान लोकांनी थंयसर आपल्या ड्रमान आनी कितें उदक सांठोवन दवरलें आनी भितर तांकां ते आमच्या हेल्थ ऑफिसराक थंय ब्रिडींग सायट सापडली। तेज्या कारणान एक डेंगूचो आउटब्रेक कसो त्या वाड्याचेर जालो, पण आमी जाय ते कॅर घेतलेले आसा कंटिन्युअसली। आतां 3दा आमी लास्ट 5 दिसांनी 3दा ते फॉगींग केलें, हावस टू हावस हेल्थ ऑफिसर प्लस आमी स्वता वचोन थंयसर लोकांक आमी थंयसर अवेरनेस केली की बाबा तुमी उदक सांठोवन दवरनाका। एट द सेम टायम PWDचे जे ब्लॉकेज आसलेली पळय ती सुद्दां क्लियर केली आनी आयज तांकां नॉर्मल उदक येता सगळ्यांक। सो म्हाका दिसता आतां ह्यान फुडें आमी सगळ्यांनी ते कॅर घेत आनी उदक समज सांठोवन दवरनासतना दवरीत जाल्यार म्हाका दिसता हो आउटब्रेक आमकां आमच्यान कंट्रोलान हाडपाक जातलें।